भुरग्यांनो, भारताच्या संविधानान आमकां जायते हक्क दिल्ले आसात। संविधान म्हळ्यार बरयल्ल्या कायद्यांचो दुकुमेंत। हे हक्क भोगतलो जाल्यार आमी आमच्यो जबाबदाऱ्यो बेस बऱ्यो निभावपाक जाय। देखीक निवळसाणेन रावप वा निवळसाण हो आमचो हक्क, पूण ही निवळसाण भोगतलो जाल्यार आमी आमच्या कोयराचो विलो लावप ही आमची जबाबदारी। आमी आमच्या कोयराचो विलो लायलो जाल्यारूच आमकां निवळसाण भोगूंक मेळटली। जेन्ना आमच्या वाठारांत कोयर वाडटा वा निवळसाणेचेर आडनदर जाता तेन्ना आमी कितें करूंक शकतात? हय, आमी फुडाकार घेवन घरांतल्या कोयराचो विलो कसो लावचो ह्या संदर्भांत दुसऱ्यांक फावो ती शिकवण दिवंक शकतात। तांची जबाबदारी तांकां पटोवन दिवंक शकतात। तशेंच ह्या कोयरा संदर्भांत सरकारी मदत मेळोवपाक आमी कांय सरकारी अधिकाऱ्यांची मदतूय घेवंक शकतात। अशे तरेन आमी स्वताच्या आनी दुसऱ्याच्या सहकारान भोंवतणी निवळसाण बाळगूंक शकतात। आयज आमी आमच्या पाठाच्या आदारान एक जागृत नागरीक सरपंचाक चीट बरोवन वाठारांत निवळसाण बाळगुपाक सरकारी मदत मागता। अशें करतना तो वाड्यार कोयर वाडपाची कारणां बेस बरी मांडटा। उपरांत ह्या कारणांचेर बेस बरे उपाय तो स्पश्ट दाखयता। शेवटाक आपणाच्यो मागण्यो हो सरपंच भागयतलो अशी आस्त बागोवन चीट सोंपयता। भुरग्यांनो, चलात तर हो पाठ आमी आतां सवकासायेन वाचून उपचार चिटीचो नमुनो समजून घेवया। पाठाचें नांव एक चीट, पाठ क्रमांक 7। भुरग्यांनो, तुमी तुमचे पाठ्यपुस्तक फुड्यान दवरून ताचेर एक नदर मारात। हे पाठ्यपुस्तक कांय वर्सां फाटले देखून हाचेर जो चिटीचो नमुनो दिल्लो आसा त्या उपचारी चिटीच्या नमुन्यान आतां कांय बदल घडून आयिल्ले आसात। हे बदल हांव तुमचे नदरे मुखार मांडटले। तुमी तुमच्या कादेनाचेर हे बदल नोंद करचे। सुरवेक पयलीं चीट धाडप्याचो नामो आमकां पळोवपाक मेळटा। सुशांत सुवारीस, नेहरू नगर, आल्त परवरी, गोंय 403521। हाचे उपरांत आमकां एक ओळ सोडपाक जाय। ताचे मागीर तारीख घालपाक जाय, 1 डिसेंबर 1995। हाचे फाटल्यान आनीक एक ओळ सोडून संबोधीत करपाक सेवेक हे उतर वापरचें। ताचे फाटल्यान आनीक एक ओळ सोडून ज्या मनशाक तुमी ही चीट बरयतात ताचो नामो घालचो। सरपंच, ग्रामपंचायत, पेन्ना द फ्रांस, बार्देस, गोंय। हो नामो जाल्या उपरांत आनीक एक ओळ सोडून चिटीचो विशय ल्हानसोच पूण आकर्षित आसप गरजेचें। देखीक विशय गांवचे नितळसाणे विशीं। ताचे फाटल्यान एक ओळ सोडून
त्या मनशाक आमी संबोधीत करप गरजेचें, देखीक भोवमानेस्त. ताचे फाटल्यान आनीक एक ओळ सोडून, हांव आल्त पर्वरीचो एक नागरीक, गांवच्या लोकांचे वतीन गांवचे नितळसाणे विशीं एक अडचण तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. हो पयलो परिच्छेद जाल्या उपरांत मुखेल परिच्छेदाक सुरवात करचे पयलीं आमकां एक ओळ सोडपाची गरज आसा. वाड्या वाड्यांनी तुमी कोयरा आयदनां दवरल्यान हांचो आमकां खूब फायदो जाता. लोकांक नितळसाणेची बरी संवय लागल्या, हातून दुबाव ना. पूण लोक वस्ती वाडिल्ल्यान तुमी दवरिल्ली कोयरा आयदनां आतां पावनात. ती रोकडीच भरतात आनी उडयल्लो कोयर आयदनां भायर पडटा. तशेंच वेळचे वेळार ती आयदनां निवळ करिनात, देखून घाणी आनी कुस्तांनी पडल्यात. ताका लागून गांवची भलायकी इबाडपाची शक्यताय आसा. तेन्ना लोकांचे वतीन हांव तुमचे लागीं कांय मागण्यो करतां. पयली, कोयरा आयदनां आनीक चड सुवातांनी दवरची. आनी दुसरी, सप्तकांतल्यान 2 फावटी तरी कोयरा आयदनां निवळ करची आनी ते सुवातेर जंतुनाशकां मारची. हो चिटीचो मुखेल परिच्छेद जाल्या उपरांत एक ओळ सोडून शेवट करचो. म्हज्या सुचोवण्याचेर तुमी विचार करतले अशी आस्त बाळगितां. परतून एकदां ओळ सोडून बरें मागून तुमचो सुशांत सुवारीस. भुरग्यांनो, हो पाठ वाचून आमचो सोंपलो. आतां वेळ आसा ताचेर एक बारीकसाणेन नियाळ करचो. भुरग्यांनो, सुशांत सुवारीस खंय रावता? हय, सुशांत सुवारीस नेहरू नगर, आल्त पर्वरी, गोंय हांगा रावता. गांवचे नितळसाणेचेर उपाय घेवपाक सुशांत सुवारीसान गांवच्या सरपंचाक चीट कित्याक बरयल्ली? हय वय, आमी आमचो गांवचो मुखेली म्हूण सरपंचाक मोलादीक मतां मारून निवडून हाडटात. गांवचे उदरगती खातीर वावरप ही दर एका निवडून आयिल्ल्या सरपंचाची जबाबदारी. देखीक गांवचे रस्ते, रस्त्यांचेर विजेची पुरवण, गांवची उदकाची सोय, गांवची भलायकी अशे तरेन सरपंचान गांवची आनी गांवच्या लोकांची जतनाय घेवन उदरगतीक हातभार लावपाक जाय. देखून सुशांत सुवारीसान गांवची नितळसाण इबाडिल्ल्यान सरपंचाक चीट बरयल्ली. गांवांत नितळसाण आसची म्हूण ग्रामपंचायतीन कसले उपाय घेतिल्ले? हय, गांवांत नितळसाण आसची म्हूण ग्रामपंचायतीन वाड्या वाड्यांनी कोयरा आयदनां दवरिल्लीं. इतले ग्रामपंचायतीन केल्ले आसतना गांवची नितळसाण कशी इबाडिल्ली? शाब्बास. गांवची लोकसंख्या म्हळ्यार पॉप्युलेशन वाडिल्लें. ह्या खातीर
ती आयदनां लोकांक पावनासलीं. आयदनां भरतालीं आनी उडयल्लो कोयर आयदनां भायर पडटालो. तशेंच ही आयदनां वेळचे वेळार नितळ करिनासले, देखून थंय घाणी आनी कुस्तांनी पडिल्ल्यो. गांवची नितळसाण इबाडिल्ल्याचो परिणाम कितें जावंक शकता? गांवची नितळसाण इबाडली जाल्यार आमची भलायकी इबाडटली. भुरग्यांनो, हे चिटीच्या माध्यमांतल्यान सुशांतान सरपंचा कडेन कसल्यो मागण्यो केल्ल्यो? हय वय, पयली सुरवातेक आमी पळयल्ले की गांवांत नितळसाण बाळगुपाची आमची सगळ्यांची जबाबदारी. पूण तातले तातून सरकारी अधिकारी म्हूण सरपंचान ही जबाबदारी बेस बरी पाळपाक जाय. जेन्ना असल्या गजालींचेर आडनदर जाता तेन्ना आमी नागरिकांनी जागृत जावन आपणाचे हक्क मेळोवपाक जाय. कायद्याचे दार खटखटावपाक जाय. तुमी लेगीत हीच सुशांताची देख घेवन तुमचे ग्रामपंचायतीच्या वा नगरपालिकेच्या आदारान तुमचो गांव वा तुमचो तालुको बेस बरो सांबाळचो. देव बरें करूं.